अवाजीम शेख, सोशल एक्टिविस्ट, गोवा. आज तुमचे मुखार येवपाचे रिजन म्हणजे हो म्हाजो व्हिडिओ आसा तो आमच्या गोंय राज्याचे एज्युकेशन मिनिस्टराक, एज्युकेशन डायरेक्टराक, एसिस्टंट डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाक आनीक जी कोणाची भुरगीं 5th to 10th आसात आनी हायर सेकंडरीक आसात त्या पेरंट्सांक सांगपाचें इतलेंच की म्हाजो मुद्दो पळय हो कावन्सिलिंगाचो. ह्या मुद्द्याचेर हांवें कितलेशे वर्सां पयलीं एक व्हिडिओ घातिल्लो, रिटनूय दिल्लें की सगळे इश्कॉलांनी आनी हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक डेली कावन्सिलींग करचें. कावन्सिलींग म्हणटा तो कंपल्सरी करचें म्हणून. तर मागीर तेणें कावन्सिलींग मातशें स्टार्ट केलें खंय तरी, पूण कितें ते कावन्सिलरूय बरे आसपाक जाय, तेंच्या तकलेंत कितें तरी आसपाक जाय ते भुरग्यांक कावन्सिलींग करपाक. बेश्टें कितें खालें, तुका कितें लायक आसा, घरा कडेन पेरंट्साक कांय म्हणनाका, तेंचें आयक अशें न्हू. आतांचे भुरग्यांक वील पावर तेंचो स्ट्रॉंग करपाक जाय, तांकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमच्या टायमा वयलें भुरगेपण आतां ना. आतां सोशल मिडिया, मोबायल तो तेंप येयला. आमच्या टायमार भुरगेपणाक आमकां एक न्यूज बॉम्बेचें जावं खंयच्या महाराष्ट्राचें आमकां आयकपाक जाय जाल्यार एक नसीमन म्हणून पेपर येतालो. तो पेपर आमकां कोण तरी बॉम्बेचो ड्रायव्हर घेवन येतालो गोवा टू बॉम्बे बस चलोवपी, आनी लोकसत्ता बीन ते पेपर येताले आनी आमचे लोकल पेपर येताले. कळ्ळें? आतां मोबायल, आतां कितें ना कितें जाल्यार वायरल जाता. तर कावन्सिलींग कित्याक म्हणटा? कावन्सिलींग कंपल्सरी भुरग्यांक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार तुमी पळयलां आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत कितलेशे भुरगे मिसींग जाले, नाच जाले, परत मेळ्ळे. कित्याक? पेरंट्सान कितें तापयलें बीन म्हणून. आतां पळय अशे इन्सिडंट जावपाक लागला. पळय वाडपय एक भुरग्याक FIR जालो, ताणें सुसायड केली. आतां काल पळय म्हापसा गार्बेजचो इश्यू, हांवें काल म्हाजो व्हिडिओ घातलो रोखडोच. ताजेर तो व्हिडिओ वायरल जालो, FIR जाली, त्या भुरग्यान सुसायड केलें. कित्याक काय म्हणल्यार तांकां हर्ट जाता, त्या भुरग्यांक तांकां हर्ट जाता. तेंच्या तकलेक मनाक नेगेटिविटी येता, नेगेटीव हें येता की आपल्याचेर कंप्लेन जाली, आपलो व्हिडिओ वायरल जालो, आपल्या फ्रेंडाक आपूण कसो तोंड दाखयतलो, आपल्या सयरीं आसा कितें म्हणटलीं. तर अशे तरेन मनाक कितें ना कितें येता आनी ऑल ऑफ सडन अशे तरेन इन्सिडंट जाता. कळ्ळें? अशें खूब जाता. तर ह्या खातीर त्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करपाक जाय, तेंचो वील पावर स्ट्रॉंग करपाक जाय, तांकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. आनी तांकां सांगपाक जाय की बाबा पळय, आमचें भुरगेपण दुसरें आशिल्लें, आतांचें भुरगेपण पळय आसात तें दुसरे भाशेन आसा. आतां मुखार जायतें जावपाक शकता लायफांत भितर. तुमी आतां वाडलेले भुरगे, शिकता ते भुरगे, तुमच्या लायफाक कितें ना कितें जावपाक शकता. तेन्ना तुमी ही सगळीं प्रॉब्लेमां फेस करपाक जाय. काळजाक लावून घेवपाक जायना, हर्ट जावपाक जायना आनी कितें वायट चिंतपाक जायना. हें कोणें सांगप? ह्या खातीर एक कावन्सिलींग जाय. आनी कावन्सिलींग कंपल्सरी करपाक जाय इश्कॉलांनी आनी हायर सेकंडरीक. आनी तशेंच पेरंट्सांक सांगता, तुमी सुद्दां तुमच्या भुरग्यांक टायम दियात, तांकां स्ट्रॉंग करात, तांकां वील पावर तेंचो स्ट्रॉंग करात. कळ्ळें न्ही? आतां कितें आमी बिलो 21 मायनर म्हणटात, पूण एकदां 22-23 वर्सांच्या भुरग्याक सुद्दां तितली अक्कल आसना. आमच्या टायमा वयलें भुरगेपण ना. हांव 16 वर्सां आसतना पॉलिटिक्साक आशिल्लो, 16-17 वर्सांच्या एजीचेर. कळ्ळें? तो तेंप ना आतां. ह्या भुरग्याक कावन्सिलींग कंपल्सरी. ती कावन्सिलींग करपाक जाय इश्कॉलांनी, ती कावन्सिलींग करपाक जाय पेरंट्सांनी. कळ्ळें? तर एक कावन्सिलींग जर केलें, तांकां स्ट्रॉंग केलें, तेंचो वील पावर स्ट्रॉंग केलो जाल्यार तांकां कितें जर लायफाक कितें जर जालें, अशे तरेन व्हिडिओ वायरल जाले ना, कितें झगडीं जालें, कितें ना कितें जालें, ते आपल्या पेरंट्साक तरी सांगतले ना, कोणा तरी सांगतले. सुसायड करपाचें तेंच्या मनाक येवपाचें ना. कितें तरी तें दुसरें कितें तरी अशें एडवायस घेतलें कोणाचे तरी पेरंट्सांक बीन सांगून. कळ्ळें न्ही? कित्याक तेंचो वील पावर स्ट्रॉंग आसलो त्या टायमार. ते स्ट्रॉंग जातले. ते करप कोणें? ते करप पेरंट्सान, ते करप इश्कॉलांनी. आनी हेजेर फोकस घालपाक जाय आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरान. आनी हें मातशें कंपल्सरी करपाक जाय. बेश्टे कावन्सिलर म्हळ्यार बेश्टे तुमी कावन्सिलर एपॉयंट केला पळय, तशें न्हू. तूं घरा कडेन वयता, तुका पेरंट्साक तूं कांय तापयनाका, तांकां कांय म्हणनाका, तेंचें आयक आनी हें तशें न्हू. तांकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. ही तरी पळय इन्सिडंट पळय जातात न्ही,
तशें जावपाक जायना. त्या टायपाचे कावन्सिलर जाय, कावन्सिलींग जाय. तुमी इस्कॉलांनी बेश्टे पळय ते असायनमेंट कर, हें कर, तें कर, तें कर, तें करतात. कळ्ळें न्ही? तें इम्पॉर्टंट ना, कावन्सिलींग इम्पॉर्टंट आसा. हांव सुद्दां आतां पळय भुरगीं खंय म्हाका मेळ्ळी, एक 4 जाण 5 जाण इस्कॉलाची भुरगीं जावं 18 वर्सांची 17 वर्सांची, हांव मुद्दम जाप घालता तांकां भुरग्यांक, बाबा तुमी खंयचे कितें करतात, कितें विचारता, अर्दवर सुमार हांव तांकां दितां. आनी तें कितें तरी तांकां मातशें नॉलेज मेळटा. कळ्ळें न्ही? म्हाजी ती संवय पयलींच्यान. तर आयच्या भुरग्यांक चलयेक जावं चलयांक जावं हें कावन्सिलींग कंपल्सरी आनी तांकां मोटिवेट करपाक जाय पॅरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी. त्या खातीर म्हाजो व्हिडिओ आसा, फक्त कावन्सिलर्स अपॉयंट करात आनी कावन्सिलींग कंपल्सरी करात इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी. कळ्ळें? आतां म्हाजो एक पोस्ट पळोवन एक पणजेच्यान एक म्हाज्या फेसबूक फ्रेंडान एक म्हाका कमेंट घातलो, ताका हांवें रिप्लाय दिलो. ताणें सांगलें म्हाका, ताका कळ्ळें हांवें रिप्लाय दितरी ताका कळ्ळें, म्हाज्या रिप्लायाचेर ताका कळ्ळें. तर ताणें इतलें सांगलें, आपल्यालो 9 वर्सांचो भुरगो आसा, आपुणूय ताका स्ट्रॉंग करपाक लागला. हांवें ताका परत कमेंट घातलो, गूड जॉब, वालोड तुका, अशेंच कर. तर अशे तरेन पॅरंट्साची बीन जबाबदारी आसता. कळ्ळें न्ही? तर हो म्हाजो व्हिडिओ मातशें तुमी फॉलो करात, तुमच्या भुरग्यांक सांगात. आनीक एज्युकेशन डायरेक्टराक, एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या ह्या मुद्द्याचेर तुमी मातशें लक्ष घालचें आनी कावन्सिलींग म्हणटा ती कंपल्सरी करचें. देव बरें करूं.